गोवा ते मंगळूर या सागरमाला मार्गाक कनेक्टिव्हिटी दिवपा खातीर कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्यातल्या केनी हांगासर ग्रीनफील्ड व्यावसायिक बंदर बांधपाचे काम सध्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान हातात घेतलेले आसात. ह्या बंदराक एकूण 4,119 कोटी रुपये मंजूर झाले आसात आणि या बंदराच्या कामा खातीर सध्या सर्वेक्षणाचे काम चालू आसात. मात्र या बंदराक स्थानिक केने गावच्या लोकांनी विरोध केल्लो आसात आणि तेच्या खातीरच आयज तेंच्यांनी केनी हांगासर जे समुद्र किनाऱ्याचेर ज्या ठिकाणी बंदर जावपाचे आसा थंय वचून आंदोलन केल्ले आसात. पाण्यात वचून तेंच्यांनी डुबकी आंदोलन केल्ले आसात आणि ह्या बंदराचे काम करूं जायना अशी मागणी तेंच्यांनी केल्ली आसा. जर ह्या बंदराचे काम झाले तर आमी हांगासरले जे मच्छीमार आसात ते मच्छीमार विस्थापीत जातले. तेंची जी पारंपारीक मच्छीमारी आसा ती बंद जातली. तेका लागून तेंच्या पोटपाण्याचो उपासमारीचो प्रश्न निर्माण जातलो. तेका लागून हे बंदराचे काम करूं जायना अशी मागणी तेंच्यांनी केल्ली आसात. दुसरी गोष्ट म्हणजे सोमवारी सकाळी ते मंगळवार सकाळी 6 वाजेपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यान ह्या ठिकाणाचेर जमावबंदी कायदो लागू केल्लो आसा. अशें आसतनाही ह्या कायद्याक विरोध करून आज ग्रामस्थांनी हे आंदोलन केल्ले आसात. मात्र ह्या आंदोलनाची जी रूपरेषा आसा किंवा ह्या आंदोलनानंतर पुढे या बंदराबद्दल नेमके काय डिसिजन जाता हेचे कडेन लोक पळयत आसात. पुरोडंडा खातीर प्रमोद फोंडे.